सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयचे मिसाची भेट आमी भेटयता सुपून गेल्ल्या शावेरितो रॉड्रिगीस ताच्या 3ऱ्या वर्साचो उगडास करून देवान ताका सुर्गीचें सुख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सुपून गेल्ले दुमियाना फेर्नांडीस तिच्या 2ऱ्या वर्साचो उगडास करून देवान तिकाय सुर्गीचें सुख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. हेर सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. आमचीच पासत, आमच्या कुटुंबा पासत, आमच्या राज्या पासत आनी आमच्या देशा पासत मागुया. आमच्या राज्याचे सगळे आमदार ह्या दिसांनी आनीक 2 दीस हे अधिवेशन चलयतले. असेंब्ली चालू आसा, तशेंच पार्लमेंटूय चालू आसा. ह्या आमच्या वेंचून काडलेल्यांक देवान फावो ती बुद्ध, फावो तें मन, फावो तें काळीज दिवंक आमच्या राज्याच्या आनी आमच्या देशाच्या लोकांच्या हिता पासत तांणी बरे ते निर्णय घेवंक आनी जे चुकीचे आसात, जे सारके नात ते तांणी बदलूंक तांकां खेरीत करपा दी म्हूण मागुया. हेर सगळी आमची मागणी जी कोण बरी नात आपणा पासत मागूंक लायला, वेगवेगळे तरेचो वावर करपाचे आसात, एडमिशन्स तशेंच कामाक वचपाचे आसात, ते सगळ्यां पासत ह्या वेळार आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमचे देवापाची आनी आमचे सुमेज क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. आमी लोकगुंतीचें पुस्तक वाचता, आयकता, पयलें वाचप आनीक देव मोइजेसाक सांगता एक कुडीचो इश्ट्रायब ताका इस्पाय कशें धाड, पळोवपाक फुडले मनीस कशे आहात, गांव कशे आहात हें सगळें पळोवंक धाड. आनी उपरांत वेळांत बांदू आयज लोक उदोना जावन बोवाळ मात आमकां उदक ना. आनीक देव मोइजेसाक आरोनाक सांगता तोडपाचेर हुकूम घाल उदक भायर सर म्हण. आनी तो कोत्ता, पूण खुशालकायेन करिना तें, सेलेब्रेशन कशें करिना हें, समारंभ कसो करिना हें, करूंक जाय म्हूण कोत्ता. देवाक वायट दिसता. दोनूय वस्तू मनांत दवरुया. आमी कितें आमी कोत्ता तो आमचो समारंभ जावं दी, कोच्चे परस केलें अशें न्हय, समारंभ जावं दी. हें ताणें ह्या मिसांत मागुया. आनी ह्या मिसान आमकां फावो तो वांटमेचे खातीर सुरवातेकूच देवाच्या फुड्यांत पातके म्हूण ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून कलान उच्चारून वायट जातालोन बरें सोडून जायती पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. बसो बेगीन सदांच वार मरे सगळ्या उदका वखदां तुमकां सरस्वत्या लागीं करात. सर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुमिया काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सुमिया काकूट कोर. प्रार्थुया. भोव दयाळ बापा, शावेरीत तुज्या पुताच्या दुमियाना तुज्या दुवेच्या मरणाच्या दिसाचो आमी आयज उगडास कोत्ता. तुजे मीतमेन नासले काकुतीन तांकां वेंगोय म्हणजे भक्तां सांगाती सासणाचें सुख फावो कर. आमचे सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याचे एकवटान जेता राजवत चलयता सासणांच्या सासणाक.
लोकगोंतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. इस्रायलाच्या पुता दुवांचो सगलो जोमो पयल्या म्हयन्यांत सिनाच्या ओरोन्यांत पावलो. लोकांत कादेशांत बिराड केलें. थंय मिरियम मेली आनी थंयच तिका पुरली. पोरजेक पिवूंक उदक नासलें आनी सगलीं मोइजेसाचेर आनी आरोनाचेर कोलपोलीं. पोरजेन मोइजेसाचेर निशेध मारून म्हणलें, सोर्वेस्परा मुखार आमची भाव भयण मेली तशी आमी मेल्याव जाल्यार ओदीक बरें आसलें. सोर्वेस्पराचे पोरजेक ह्या ओरोण्यांत तुवें कित्याक म्हूण हाडली? आमी आनी आमचे हिंड हांगा मोरूंक वचूंक? इजिप्तांतलीं तुवें आमकां कित्याक म्हूण भायर काडलीं? ह्या पाड जाग्यार हाडूंक? ही जमीन कसलोच दानो वोपूंक उपकारो ना. हांगा अंजिरां जायनात, दाको पिकोनात आनी दालमाई मेळोनात. त्या भायर पिवूंक म्हणल्यार इतलें उदक पर्यान ना. पोरजेक सोडून मोइजेस आनी आरोन जोमातीच्या तोंबूंत गेले. ते जमनीर साश्टांगी पडले आनी सोर्वेस्पराचें वैभव तांकां दिश्टी पडलें. सोर्वेस्परान मोइजेसा कडेन उलोवन सांगलें, दांडो घे आनी तूं आनी तुजो भाव सगले पोरजे एकठांय करात. तांच्या दोळ्या मुखार ह्या खोडपाक आज्ञा घाल आनी खोडप तुका उदक दितोलें. तूं ह्या कोडपांतलें तांकां उदक वावोशें कोत्तोलें आनी पोरजेक आनी तांच्या हिंडाक पिवूंक दितोलोय. सोर्वेस्परान सांगलोले प्रमाणें मोइजेसान तांचे उजीर दांडो घेतलो. उपरांत मोइजेसान आनी आरोनाक पोरजेक खोडपा मुखार आपोवन म्हणलें, फितूर मनशांनो आयकात. ह्या कोडपांतलें तुमकां उदक भायर सोरोशें करूं? आनी मोइजेसान आपलो हात उबारलो आनी 2 पावटी तो दांडो खोडपाचेर मारलो. तेन्ना गोशगोशीत उदक व्हांवलें आनी पोरजां पियेलीं आनी हिंडाकूय पिवूंक मेळ्ळें. तेन्ना सोर्वेस्परान मोइजेसाक आनी आरोनाक म्हणलें, इस्रायलाच्या पुता दुवां मुखार म्हजी पवित्रताय पोरजोळावंक म्हाका पदवी आसा म्हूण तुमी म्हजेर विस्वास ठेवलो ना. देखून तांकां हांव दिवंक वेता त्या देसांत तुमी पोरजेक भितर काडचे नात. ही मेरीबांची मुणगे फितुरेचीं उदकां. हांगा इस्रायलाच्या पुता दुवांनी सोर्वेस्परा कडेन झगडे मांडले आनी ताणें आपली पवित्रताय पोरगोट केली. देवाचें उतोरें. जबाब. ताचो ताळो आयच्या दिसा चिंतान आयकात, काळजांत दवरात. परतून म्हणुया. ताचो ताळो आयच्या दिसा चिंतान आयकात, काळजांत दवरात. सोर्वेस्परा मुखार येयात, ताका दिनवासुया. तो थीर कोडप आमचो तारूक, ताका वाकाणुया. जबाब. ताचो ताळो आयच्या दिसा चिंतान आयकात, काळजांत दवरात. सोरपोट पडया ताचे मुखार, आमचो एकलोच देव तो. आमी सगलीं ताची पोरजां, चोरवाक वेल्ल्यो शेळयो. जबाब. ताचो ताळो आयच्या दिसा चिंतान आयकात, काळजांत दवरात. ताचो ताळो आयच्या दिसा आमच्या कानार पडटा. चिंतान आयकूंक, काळजांत दवरूंक सगलीं आयती रावया. जबाब. ताचो ताळो आयच्या दिसा चिंतान आयकात, काळजांत दवरात. मेरीबाग आनी ओरोण्यांत माशाक केल्लें तशें तुमचीं काळजां फातरां वरीं दारून करूं नाकात. जबाब. ताचो ताळो आयच्या दिसा चिंतान आयकात, काळजांत दवरात. तुमच्या पुर्वजांनी तेन्ना म्हज्यो कोरण्यो देखल्यो, तोरी गोरवी मोनान सगलीं म्हजेर कोलपून गेलीं. जबाब. ताचो ताळो आयच्या दिसा चिंतान आयकात, काळजांत दवरात. उद्गार.
तूं कोडप आनी ह्या कोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो आनी एमकोंडाचे दारवंटे तिचेर जोयत व्हरचे नात. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. माथ्युआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. फिलिपाच्या शेजाऱ्याच्या प्रांतांत येतूच जेजून आपल्या शिसां कडेन विचारलें, मनशाच्या पुताक लोक कोण धरतात? आनी ताणें जबाब दिलो, कांय जाणां इस्नान जाता जिवांव, कोण कोण एलिजा, दुसरी जेरेमियास वो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमा पेद्रो असो उलयलो, तूं क्रिस्त जिवेदेयाचो पूत. जाप दिवन जेजून म्हणलें, सिमांव जॉनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोगता मासान न्हय पूण स्वर्गार आसता म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगता, तूं कोडप आनी हे कोडपाचेर हांव म्हजी पवित्र सभा बांदतलो आनी एमकोंडाचे दारवंटे तिचेर वयर जोयत व्हरचे नात. हांव तुका सर्गीच्या राज्याच्यो चाव्यो दितलो. तूं संवसारांत बांदशी तितलें स्वर्गार बांदलेलें जातलें आनी तूं संवसारांत सोडशी तितलें स्वर्गार सोडलेलें जातलें. मागीर ताणें आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकूच सांगिनाका जावंक शिसांक खर आज्ञा दिली. तेन्ना तान जेजू आपल्या शिसांव अशें इस्पोस सांगूंक लागलो की आपूण जेरुजाल्याक वेतलो, जाणट्यांच्या पुरोहितांच्या आनी शास्त्रांच्या हातांतल्यान जायतें सोंसतलो. मागीर आपणाक ते जिवेशी मारतले आनी तिसरे दिसा आपणाक देव जिवंत करतलो. तेन्ना ताका कुशीन व्हरून पेद्रो असो निशेड मारूंक लागलो, केन्नाच ना सायबा, हें तुका केन्नाच घडचें ना. पूण ताणें ओळोन पेद्रूक सांगलें, चल सोयताना फाटीं सरून वच, म्हजे वाटेर आटकोडीचो फातर तूं, कित्याक तुजी येवजण देवाची न्हय पूण मनशांची. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें. लोक गोंदीचें पुस्तक हांवें वाचता. देवतरानमी आमी जाणाव हीं 5 पुस्तकां. पयलें पुस्तक, 5 पुस्तकांतलें पयलें पुस्तक उत्पत्तीचें जेनेसीस. दुसरें पुस्तक सुटकेचें एक्झोडस. तिसरें पुस्तक लेवी शास्त्री लेविटिकूस. चवथें पुस्तक आतां वाचता तें आमी लोक गोंतीचें. आनी 5वें पुस्तक देवतरानमी दुसरे समोर्तीचें. हीं 5 पुस्तकां भयणान बांदू मोइजेसान बरयलीं. 5 पुस्तकां. आनीक आमी जाणाव हो कावंसल आहा, जी फारिजीस आहात आनीक सादुसी आहात. सादुकी आहात ते हीं 5 पुस्तकां सत मानतात. ह्यार आनी कांय पवित्र पुस्तक सत माननात. हीं 5 पुस्तकां. स्वर्ग आहा, आमी स्वर्गार वेतले, आंज आहा, देव स्वर्गार आहा, हें सत माननात ते.
कितें करूंक जाय तें संवसारांतूच करात, कितें आहा तें संवसारांतूच करात, कित्याक सर्गान ना अशें हे सादुकी 5 पुस्तकांय सत मानतात. तर आयज आमी लोकगंतीच्या पुस्तकांत आसा आनी आमचें कालचें पुस्तक हांवें वाचीन जाल्यार देवान सांगलें मोइजेसाक इस्पाय धाड, इस्पाय धाड. जायते गांव तुमी आतां वचपाचे आहात, इस्पाय धाड. एक ट्रायब, एक ट्रायबाचो इस्पाय धाड. आनी इस्पाय धाडले. 40 दीस वचोन थंयसर रावले ते, 40 दीस. आनी सगळें पयलें पयतूच येवन रिपोर्ट दिलो आनी सांगलें खरेंच हो गांव काना गांव म्हणटा तो हानी एंड मिल्क, जंय मोव आनी दूद आहा तसलो. मोव आनी दूद आहा म्हणजे दादोशी गांव. येवन सांगलें. दुसरें व्हडले जायंट मनीस, व्हडले जायंट व्हडले अशेंय सांगूंक लागले. आनी आमच्या लागीं झुजूंक जावचें ना, तांच्या लागीं झुजूंक जावचें ना. एकल्यानूच सांगलें आमी झुजतले. कोण तो? फाटीं सांगलेलें तुमकां आमकां कालेबान सांगलें आमी झुजतले. कित्याक हे झुजूंक जावचें ना म्हणटा ते तेमी केन्नाच चिंतूंक ना देवान जिखयल्यात म्हूण ताका. ताच्या उद्देशीन जावंक ना, ते आपणा उद्देशीन जावंक ना. तें सगळें कितें केलां तितलीं अजापां ध्यान केल्यात. आतां म्हणलें आमच्या लागीं जावचें ना, देवाचो ग्रास करूंक ना ताणें. देव आमचे बराबर आहा, देव आमकां जिखयता, सगळें कितें बरें जाता तितलें देव आमकां कोत्ता हें चिंतूंक ना ताणें. पूण कालेबान चिंतलें. आमी झगडटले, आमी जिखतले. आनी तेन्ना देव मोइजेसाक सांगता 20 वर्सां आनी 20 वर्सां वयर आहात ते सगळे हांगासर मोत्तेले, ते गांवांत पावचे ना. 20 वर्सां आनी 20 वर्सां वयर आहात ते सगळे हांगासर मोत्तेले, गांवांत पावचे ना. आनी आयज उडन बांदो एका गांवांत पावतात ते थंयसर उदक आसना. लोक बोवाळ कोत्ता, कित्याक पोतून आमकां हांगासर हाडल्यात, मरूंक हाडल्यात, आमची मनजाती उदक ना, आमकां उदक ना, कितें? आनी आयकूंक जायना जावन मोइजेस आनी आरोन तोंबुशीं वेतात आनी थंयसर सासऱ्यांक पडटात. आनी सासऱ्यांक पडटूच देव तांकां सांगता तोडप आहा तें तोडपाक हुकूम घाल आनी लोकां आपय, सगळ्यांक लोकां आपय, हुकूम घाल. आनी मोइजेस येता, लोकांक आपयता, सगळ्यांक लोकांक आपयता. आनी हुकूम घालिना, बडी मारता, रागान बडी मारता. हें सेलेब्रेशन जावंक जाय आसलें कुशालकायेचें. जंय ताणें देवाक मोइजेसान दाखोवंक जाय आसलो हें देवान आमकां दिलां. कुशालकायेन हें सेलेब्रेशन करूंक जाय आसलें. कुशालकायेन करूंक ना. रागान कशें दांडो मारलो फातराचेर. आनी तेन्ना देवान सांगलें मोइजेसाक आनी आरोनाक, तूं ह्या गांवांत ताका पावयचो ना. पूण देवान मोइजेसाक दाखयलो, जॉर्दान न्हंयच्या आयल्या वाटेनसान दाखयलो हो तो गांव. पूण त्या गांवांत पावूंक ना तो, दाखयलो. कित्याक हें सेलेब्रेशन रागान केलें ताणें. कुशालकायेन लोकांक अदीक सरस्प्राशें हाडून हें सेलेब्रेशन करूंक जाय आसलें ताणें. तें देवाक वायट दिसलें.
हाय घेऊया C20 पेज नंबर 36 C20. म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता असलें जा म्हूण मागुया. सर्वेस्पराचे पुता शावेरी तांदुळेच्या बिव्यान मरणाच्या वार्षिक दिसान तुका वमतां ते फारीकपणाच्यान वाकाणणेच्यो योजना वरींच भोगतां बरोबर सासना तुका वाकाणूंक दयाळपणी ताका व्हर आनी आमची कालती मागणी मानून घे. हें मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पर आमचे देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सुर पदवीदाराने शासनाच्या देवा सुर कडेन सोडताय आमी तुका दिन वासूंक फावो ओकाय दोनी तिचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे मोगाचे पुतावरी मुनशा कुर्ते रोचले ताचे वरी नव्यान आमकां सारक्याची केली. एका तिसोली रोचना नोंदण करता तुजी सेवा प्रत्येक तुमकां वाकांड्या तारण मेळ्ळी तुजी पोरजा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाचता ते सातां भोगताची सोबा देखू सगळे देवतां सांगा ती संतोशान आमी निरोतरी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमचे सुमेश क्रिस्ताची कुडे आनी रगत. आपलीच कुशेन कोश मरोंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो म्हणलो
तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पंची. तेज परी जेवण जातोस ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची कास, नवे आनी सास्तीक कराराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोतेलें. हें म्हजे उगडासाक करात. भावार्थाचो घोटपोर घोटुया. बापा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविता चोंडो आनी सगुणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोग केलें दिवंक आमी तुका दिन वाचता. आनी जेच कुडार शिवतेल्या आमा समेस्ताक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले पयसुबेचो उगडास कोर आनी लेव आमचे बागेवन बापा, फिलिमनेर आमचे गोंडी बापा, सिमा आमच्या दारी गोंडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर ताका प्रितिमो गान वाडय. सर्वेस्परा चाकरां शावेरीत आनी बिबियान हांची काकूत कोर. ताका ह्या संवसारान ते आपोवन वेले, जशी पवित्र नांवां वरवीं जेजू बरोबर ती मेली, तशी तांचे बरोबर ती पुनर्जीवन जा. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या हेर सगल्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदतां, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या इजुताय पवित्र आत्म्याचे एकवणान उदार बापा, सर्व वंदने वैभव तुका सासणांच्या सासणाक. कितें आमी देहा पासत कोत्ता हो एक संभ्रम जावंक जाय. कुशालकायेन करून आयल्या आमी त्या पास आमी कोत्ता तशें न्हय. हो एक संभ्रम देवाचें नांव वयर काडपाक, देवान इतलें अजापां आमच्या सगळें केल्यान तें दाखोवपाक. तर हें मन आमी मागुया, सगळें आमच्या आपान मागुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक जाय आमकां दी, आनी आमी आमचे इतल्या बक्षिता तशी आमची करता. आनी आमकां ताणें पडूं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दयाकोण जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे सुखाक आनी आमच्या सर्वणरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां जुदार काकुतीन सर पातकांनी सुटोय,
आनी सुराकांतांतली वाडटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमे येशू क्रिस्ता दवरता म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बार ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दिया. तुज तिका एकोडान सांबाळ. जो शेत आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्य आसूं. एकामेकाक माया मोगान आमी शांती दिया. देवाचे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ओ जेजुयद्या शेळी संवसाराचें पाप काडटा ते शेळीच्या जेवणाक वांटो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता. आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजूं हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. प्रिचे बापा शावेरीत जे पुता आनी बिबियांत जे दुवे खातीर भेटयल्लें बलिदान आनी आमची मागणी दयेन मानून घे. हाच्या कुतीन तांची पातकांची सूर कोतां दोन कार म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. सूर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. टाइम घेऊया F6 पेज नंबर 88 F6. Jezus,